नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां 2 उपाय म्हाजे कडेन आसा ते तुमकां हांव कशें करप आनी तुमकां ताचो कसो फायदो जाता ते सांगता। आतां आमकां चवथ लागीं पावली म्हणटकीर सगळीं आमी उमेद करता आनी तेन्ना जर पिरियड आयलो जाल्यार मागीर तो मातशे आनंद कसो मनान उत्साह जाल्लो आसता ते निराशा जाता। ही जावंक जायना वाडलेल्या भुरग्यांची बायलांची, कित्याक आमची व्हडली उमेदीचो सण आनी व्हडलो उत्साह म्हणजे आमचो गणेश चतुर्थी न्ही, तेका लागून मुद्दाम हो तुमच्या फुड्यान हांवें व्हिडिओ घेवन आयला। आतां हे अजवायन आसा पळय ते कोणें घेवप आनी केन्ना घेवप ते सांगता। वाडलेल्या भुरग्यांनी घेवप, ती वयार येयल्या म्हणटा पळय म्हणजे ताका पिरियड येता तेंच्यांनीच घेवप आनी बायलांनी घेवप। पण हे आता फक्त पिरियड येवपा खातीर वखद आहे। आनी हे कशें घेवप, 3 दीस सकाळचे आनी सांजचे एक चमचो तुमी उकडून घेया आनी 3 दिसांनी तुमकां येवंक ना जाल्यार आनी 1-2 दीस घेया सकाळचे, आनी रातचे घेवपाची गरज ना, सकाळचेच घेया अजवायन। आनी अशें करून तुमकां 4 ते 5 दिसांनी तो पिरियड येतलोच। आनी कोणाची डेट फुडें आसा तेंकां हे आतां कोणाची डेट जावन गेल्या, जावन 4 दीस गेल्या 8 दीस गेल्या पळय तेंकां न्ही हो दुसरे दीस नाजाल्यार तिसरे दीस पिरियड येतलोच, कळ्ळें न्ही। की आमी हे पळय अजवायन, आतां हे 1 चमचो घेवप अशें, हे दाखोवपा खातीर दवरलेले तुमकां। हातूंतलो 1च चमचो हो पळय 1च चमचो घेवप आनी हो आसा पळय तो तुमी कितें करा, चमचो 1-2 ग्लास उदक घेया आनी हे घाला भितर आनी ते बरें उकडा गॅसीर दवरून आनी तेचो 1 ग्लास उदक करा आनी हे मागीर थंड मातशें म्हणजे धगधगीत, चडूय गरम पिवू नाका चडूय थंड करून पिवू नाका, नॉर्मल हे मागीर पिवपाचे सकाळचे। अशें हे अजवायन आसा पळया, हेका आमी गोंयचो लोक वोंवो म्हणटा, भज्यांनी बीन असो घालता पळय तो। समजा आतां कोणाची आतां 25 तारीख आसा, आतां 25 तारीख आसा म्हणजे गणेश चतुर्थी लागीं पावली न्ही, आपल्याक आतां तो पयलीं हाडपाक जाय पिरियड, तर न्ही पयलीं आतां म्हणजे तुमी 20 तारखेच्यान बीन हे जर घेतले किंवा तुमी 17 तारीख आतां घेतले, पयलीं अशें घेतले न्ही 8 दीस 6 दीस अशें पयलीं घेतले तर तो तुमकां बेगीन मातसो पिरियड येतलो। आतां थोड्या भुरग्यांक पळय 1-2 म्हयने बीन वयता, कळ्ळें न्ही। 2 म्हयने गेले म्हणजे प्रेग्नेंट आसता अशें नसता, भुरगीं टेन्शनान बीन आसली, अभ्यासाचें टेन्शन आसलें, कसलो तरी बारीक आपल्या घरांतलो गरिबीचो कसलो असलो विचार आसलो, कळ्ळें। कोणाक घरान पयशाचो त्रास आसता, हेचो त्रास आसता, खूब तरेतरेचे त्रास आसता, तेकाय लागूनय भुरगीं न्हू थोडीं जाणां बायलांय बीन 2-2 म्हयने बीन पिरियड येयना तेंकां। आनी तो पिरियड रेगुलर करपाक थोडीं जाणां मोठी आसल्यार येयना, पण तो पिरियड न्ही रेगुलर करपाक एक आपल्याक 2 म्हयने येवंक ना न्ही, आपल्याक खबर आसता येवंक ना तो म्हणून, तेन्ना आपणें हो अजवायन 8 दीस जर पीत न्ही रेगुलर पिरियड जाता। पयलीं म्हणजे आपले सारके म्हयन्याचे जाता आनी मागीर परत रेगुलर जाता, कळ्ळें न्ही। आनी तुमकां जर परत परत ते त्रास जावंक लागले जर हे अजवायन 3 दीस घेतल्यार जाता। आनी हे आयुर्वेदीक न्ही, हेका कसलो सायड इफेक्ट ना, कळ्ळें न्ही। आनी तशें जर तुमचें चडूच जायना बी न्ही जर डॉक्टरा कडेन वचपाचेंच, पण हे मुद्दम पावरफूल हो उपाय तुमी करून अजवायनाचो पळया आनी तुमकां कसो येता गुणांक तोय म्हाका कळया, कित्याक आमी हो केल्लो उपाय आसा, मुद्दाम तुमी करून पळया। आतां दुसरो उपाय तुमकां सांगता, पिरियडाचेरूच हो म्हाका खबर नासलो उपाय, असोच म्हाका कोणें तरी सांगलो आनी हांवें ट्राय केलो तो, म्हाका तेचो गूण गावलो। कोणाक गूण गावता तेणीच करप तो।
ही आता आमची आसा नेस्कॅफे गोल्ड आसा कॉफीनी. सादी सुद्धा कॉफी असल्यार जाता, हीच हाडूंक जाय अशी ना. आमची आता ही आसा म्हणजे तुमी तीच हाडूंक जाय अशी ना. कॉफी जाली म्हणजे जाली. आनी 2 रुपयाची धाकटी पाकिटां आसा ती सुद्धा हाडून घेतल्यार जाता. कळ्ळें न्ही. आता कोणाचो आता पळया, कोणाचो आता पिरियड डेट जावन गेली, 20 तारीखेची जावन गेली आणि आता 25 तारीख येयल्या किंवा 30 तारीख जाली. तेंच्यांनी आता ब्लॅक कॉफी करून घेवप हिची. फक्त ब्लॅक कॉफी, दूध घालप ना. आणि कोणाक आता डायबिटीस आसा तेंच्यांनी साखर घालप ना. ब्लॅक कॉफी डार्क मातशी करून तसोच 1 चमचो असलो घेवप, 1च चमचो घेया आणि बरी ब्लॅक कॉफी करून डार्क मातशी पिया. 8 दीस तुमचे फुडें गेल्ले आसता पळय, सोमती तुमी दुसरे दीस हे कॉफीन तुमचो पिरियड येतलो. येताच पिरियड आणि समजा दुसरे दीस येवन न्हू परत तुमी घेया, 1-2-3 दीस येतलोच पिरियड. आणि तेंकां न्ही थोड्यांक आतां येवपाक बेगीन येवपाक जाय पळय. आतां फुडें आतां 8 दीस फुडें आहा पिरियड आनी बेगीन येवपाक जाय, तेका तो बेगीन हाडपाक जाय. तेन्नाय बी कॉफी जर घेतली जर मातसो तो आयल्यान येता. जे तुजे 8 दीस आसा थंय 5 दिसांनी तुमी जाता अशें आसा. मुद्दाम ही कॉफीचोय तसोच करून उपयोग तुमी पळया. आणि समजा तुमी आतां कॉफी केन्ना घेत ना पळय तेंच्यांनी मुद्दाम घेवं नाका. कित्याक ती प्रत्येकाक आवडटा अशी नसता न्ही. आवडटा पळय घेवपाक तेंच्यांनीच उपाय करून पळया. म्हणजे कितें जातलें, तुमकां कसली पिरियडाची अडचण सणान येवची ना. आनी सण आसा तो उत्साहान जातलो. कारण आमचो व्हडलो सण म्हणजेच गणेश चतुर्थी न्ही. म्हणून आता हे 2 तुमकां हांवें उपाय सांगले. आता ती कॉफी आता तुमी धाकटी पाकिटां हाडली न्ही आनी हातून घातली चमच्यान मेजरमेंट करप, ती ओतून पळोवप आनी कितलो भरता तो त्या प्रमाणे करा. कित्याक हांवें तशी केन्ना ओतून पळोवंक ना कितली जाता ती तुमी चमच्यान ओतून पळया. कळ्ळें न्ही. हांवें असलीच चडशी वापरल्या आनी दुसरी आमी वापरता. आता तुमी कितें करात, तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयतात न्ही, आतां पळयतात आनी मागीर पळयतात पळय. हांव खरेंच तुमकां खूब तुमचे आभारी आसा. आनी आतां म्हाका मातशें तुमी सबस्क्रायब करा, मातशें म्हणजे 10,000 तरी जावं दी. आनी तुमकां सांगता म्हणून राग धरूं नाका, मातशें रिक्वेस्ट. आनी कितें आसता जाणा, ही कॉफी मात कोणाचे 2-2 म्हयने बी फुडें गेल्या पळय तेंच्यांनी मात करूं नाका हेजो उपाय. फक्त अजवायनाचो तेन्ना करा. कळ्ळें न्ही. आनी आतां तुमी म्हजो व्हिडिओ पळयता, आतां पळयता आनी मागीर पळयता. खरें तुमकां मना पासून थँक्यू आनी खरेंच तुमचें देव बरें करूं. तशेंच म्हाका तुमी आतां लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा, बरे कमेंट्स करा. आनी तुमकां सगळे म्हज्या यूट्यूब फॅमिली आनी सगळ्या सबस्क्रायबरांक म्हाका जेंच्यांनी आवडीन सबस्क्रायब केल्या आनी व्हिडिओ म्हजे पळयता आनी फुडेंय पळयतले आनी कोणी पळोवंक ना ते मागीर पळयतले बी न्ही. आनी कोणी म्हाका सबस्क्रायब करूंक ना पण व्हिडिओ पळयता तेंकां सुद्दां हांव तेंचेर रागारना. कित्याक जाता ती प्रत्येकाची मर्जी. कळ्ळें न्ही. तेंच्यांनी सुद्दां न्ही तेंकां सगळ्यांक म्हणजे सगळे मना पासून हॅप्पी गणेश चतुर्थी. सगळ्यांची गणेश चतुर्थी बरें आरोग्य आसून बरी उमेदीन तुमी करा साजरी आनी आनंद लुटा गणेश चतुर्थीचो. जय श्री